सरकारान करपाक जाय कितें हो रिपोर्ट आयले त्या बरोबर पयली गजाल सरकाराचे पयलीं हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा जे युनिवर्सिटी पळयता त्या हायर एज्युकेशन ताजेर फास्ट अभ्यास करून कांय जाल्यार तज्ञांच्या मतां घेवन तो इमिजिएटली राज्यपाला कडेन दिवपाक जाय आशिल्लो कारण राज्य सरकाराक कसलोच हस्तक्षेप करपाचो विद्यापिठान अधिकार ना. नाही पूण त्या खातीरूच म्हाका आनी एक गोश्ट याद जाता. रिपोर्ट दिल्या उपरांत दुसरे काय तिसरे दिसा सीएमान एक प्रेसाक स्टेटमेंट दिल्लो की आमी ते एज्युकेशन सेक्रेटरी कडेन सोपयलां ताजेर स्टडी करून त्या संबंदी फुडें एक्शन घेवपा खातीर म्हणून. बरोबर बरोबर तें फुडें कितें जालें तें हांव नकळो. बरोबर म्हणजे सरकारान पारदर्शक रावपाची गरज आसा कारण कशें आसा विद्यापिठाची क्रेडिबिलिटी आनी सबंद परीक्षा वेवस्था धोक्यान आयल्या. नाही पूण तुमी म्हणटा तें म्हाका पडटा की सरकारान पारदर्शक आसूं जाय पूण ही गोश्ट अशी आसा की हांगा फक्त सरकारान करूंक जाय म्हणटा तें म्हाका पटना. हांगासर बाकी सगळ्या लोकांचीय जबाबदारी आसता. अश्यो घटना जेन्ना घडटा तेन्ना जे शिक्षण तज्ञ आसा किंवा शिक्षणान वावुरणारे लोक आहा तांणी ओग्गी बसप आनी तें मूक हातून तें कितें चलना तें पळोवप हें कितपत योग्य म्हाका पटना.